इतलोच आयज जे आमी हांगा कंप्लेंट फायल केल्या भितर इतलेंच आहा की तेने जो बिल्डर आसा प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेने 6 मीटर एक्झिस्टिंग रोड हा म्हणून प्लॅनार दाखयला 6 मीटर आणि 10 मीटर प्रोपोज रोड 10 मीटर प्रोपोज रोड जर तो केलो आणि जर जालो इन फ्युचर जाल्यार आमच्या कोपेल वयता इवन 6 मीटर पासून केलो जाल्यार कोपेल डॅमेज जाता 100 years ओल्ड कोपेल आहा थंय सामकें टी जंक्शनाचेर एक्झॅक्ट तुम्ही पावल्यार म्हाका खबर ना ते हेचेर लोकेशनाचेर बट आमची तुमकां इतली रिक्वेस्ट आहा की थंय वचून तुम्ही सायड इन्स्पेक्शन करचें 6 मीटर एक्झिस्टिंग रोड ना फॉल्स स्टेटमेंट केल्लें आसा TCPकूय केला ते प्रोजेक्ट प्रोपोनंट तुमकांय केला 2 स्विमींग पूल येता गांवांत उदकाचो प्रॉब्लम आहा आनी हो प्रोजेक्ट आहा तेजें जे परमिशन आतां काम सद्या चालू आहा हेचें जे परमिशन आहा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ते रिवोक जावपाक जाय बिकॉज 6 मीटर रोड नासतना तो प्रोजेक्ट सद्याक करता. तियेंत आनीकय जायत्या मेगा प्रकल्पांक मान्यताय मेळ्ळ्या. पंचायतीन पळोवणी करची आनी स्वता कारवाय करची. लोकांची रस्त्यार देवपाची पाळी हाडची न्ही. मनोज परबाची शिटकावणी. एवरी टायम वयल्यान येता म्हणून आमी हांगा हें दिवपाक शकना. वयल्यान येता ही एक्सक्यूज आसपाक जायना आनी आमी ती ह्या फुडें हांगा आमी एक्सेप्ट करपाचें ना. ही क्लियर एक तुमकां रिक्वेस्टूय आनी एक मायल्ड एक वॉर्निंगूय की हें तुमी दिवपाचें ना. जे आतां तुमी 70+ प्रोजेक्ट जे दिला तेंचेय तुमी फाल्यां सायड इन्स्पेक्शन करपाक जाय. आमी सगळे आतां ते दीस आमी फूल तुमचे कन्स्ट्रक्शन फायलीची हें मागला इन्स्पेक्शन ऑलरेडी केल्लें आसा तेजे RTI मागतले तेजे डिटेल्सूय घेतले आनी जर सायड इन्स्पेक्शन ना जाल्यार एवरी प्रोजेक्ट जो तुमी दिला तो आमी बंद उडयतले. फायनली ह्या 6 म्हयन्यान आमी सगळे रिवोक करून घेतलेच एट एनी कॉस्ट. तेतून आनी हें ना पूण आमकां त्रास दिवच्या परस लोकांक त्रास दिवच्या परस तुमीच केल्ले बरें कित्याक तुमकां हांगा आमच्या कामाक लागून आनी गांवांक लागून बसयला. प्रुडंटा खातीर श्याम फडते.